नवे गीत रचून गाया आमची खातीर रचोल्या ताणे करून दाखोल्या सर्वेस्वराच्या माना संतोषाने गीत गायता सर्वेस्वराच्या माना संतोषाने गीत गायता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. बोगाळ बाबडीनो आयच्या त्रेजनाचो विशय पवित्र सभेन आंकवार मारयेची स्वात आनी तिची भोगती. आंकवार मारयेन देवाच्या उतराक होय म्हणून ताच्या सोडवण्याच्या वावरान ती भागीदार जाली आनी आपल्या जिवितान आपल्याक दिल्लो वावर तिणें शार्ती पावयलो. आयज तेची आमी देख घेवया. आंकवार मारिया एक ल्हानवीक जिवीत जियेली, मागण्याची वस्तुरी, जबाबदारेची वस्तुरी. हे तिचे गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावूंक आनी तिचे भाशेन देवाचो वावर आमी फुडें व्हरूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी हे पवित्र मिसाची भेटेन फावो ते पुरी वांटो घेवचे खातीर सगल्या आमच्या पातकांचो आमी गुडास करुया. हांव पातकी पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार बरे सगल्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजी गाती आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत काकूत कर. सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या सोम्या काकूत काकूत कर. प्रार्थुया. हे मिसां भेटयता गेब्रियल आनी जोसिता डिसोजा हांचे ते बसत देवान तांकां बरी भलायकी दिवं. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घालून मागुया. आमची खासगी मागणी आमच्यो गरजो मागून तांतुनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. सर्वेस्परा शासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या भाग्योंत आंतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरचे आकांताक आसलेल्यांचो तीर आश्रय करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं
आनी सगले आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो गरो दिव तुजे सोबे पवित्र आत्मेचे एकपणान जो जियेतान राजभर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. भाग्योंत पावलू कोरीतकारांक बरयलेले दुसरे चिटी वेले वाचो. भाव भयणांनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सगल्या खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेली म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेता ती आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून पुनर्जिवनपण जालो ताचे खातीर जिवोवच्या तो सगल्या खातीर मेलो. देखून हे फुडें मासा रोगताचे गोटी परमोणे कोणाकूच आमी वळखो ना, आनी जोरूय एकदम आमी क्रिस्ता मासाचे गोटी परमोणे जियेतना वळखलो, तोरी आतां आनी आमी ताचे तसो वळखुना. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर तो एक नवी रचना. पोरने गेले आनी आतां सगळे नवे जाले. हें सगळे देवा कडसून आयलां. ताणें क्रिस्ता वरवीं सोदान करून आमकां आपल्या वेंगेन परतून हाडल्यान, आनी हें सोदान दुसऱ्यांक पावोवचें मुनियारपण आमकां दिलां. कित्याक देव क्रिस्ता सोवे आसलो आनी मनशाच्या पातकांक ताचे थापी नासतना संवसारान आपल्या वेंगेन परतून हाडटलो, आनी आतां ह्या सांडलोल्याचे संदेश परगोवचें काम ताणें आमचे आदीं केलां. म्हणटोच आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खुद देव असो तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशें विनोती कोत्ता, देवाशी परतून येयात. जेजू कसलेंच पातक नासलें तरी ताचे सोवे आमी देवा प्रमाणीकपणान जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जावचो केलो. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग सगलीं म्हणुया. सर्वेस्पर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगल्या मोनान काळजान आनी शक्तीन ताचे पवित्र नांव वाखाणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. तो सगळे तुजे ओकमान बक्षिता, सगळे वायटाक वखद दिता. तो तुज्या जिवितान फोंडांतले निवाडटा. तुज्या मातयेच्या मोगाचो आनी कोनवालेचो मुकुट घालता. जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. सर्वेस्पर कोनवालो आनी माये मोगाचो ताचो राग सोद कोणाच पेटोना. ताचे कालीस काकुतीचो थेवो. ताचे क्रोध सदांच उतरा तसले न्हय. तो सदांकाळ राग दवरून रावचो ना. जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. पृथ्वीचे पासत सर्ग जियेलो उंच उंच आसा, तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तलो थार ताचो मोग. उद आनी अस्तमेन जियेतलो एकामेकाक पयस पयस आसा तितले पयस तो आमचे पातकां काडून उडयता. जबाब सर्वेस्पर सगलोच कोनवालाय आनी माये मोग. शुभ वर्तमान आयकूंक आमची काळजां मनां तयार करुया.
Sorvis porak soi soi. Sorvis porak soi soi. Sorvis porak soi soi. Sorvis porak soi soi. म्हजे कालीस तुझ्या कुशीचे चाकरेक लाय आनी उपकार करून तुजी सोमूद म्हाका शिकय. Sorvis porak soi soi. Sorvis porak soi soi. Sorvis porak soi soi. Sorvis porak soi soi. Sorvesfor तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. जुआवा पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. गालिलियाच्या काना गावांत एक लग्न आसले आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणे आसले. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूचे आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, ओस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताचे आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगी तितलें तुमी करात. थंय देवाचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातराची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोळशे जाताले. शिरसून तांकां म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणें तीं ओतोसोर भरलीं. ताणें तांकां म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नोकडो आसलो, पूण उदक काडलोलें तें चाकूर मात जाणो आसले. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूंक हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगल्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतूच हलको तो वांट्टात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यान दवरलाय. ही आपल्या कुणा मदली पयली कुणा जेजून गालिलियाच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहीम दाखयली आनी ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Wakani tuka Krista. मोगाळ बावडीनो, एका कुटुंबान आवय आसता आनी जेन्ना आवय कितें सांगता तें आमी सगळीं आयकता, कारण तें आमच्या बऱ्याक सांगता. आंकुवार मारिया आमची आवय आनी जें ती कितें सांगता तें आमच्या जिवितान आमी पाडूंक जाय. आंकुवार मारयेक कशें आपोवणें येयलें गाय आनी आंकुवार मारयेन आपलें जिवीत कशें सारलें गाय हाचेर एक ल्हानसो नियाळ करुया. आंकुवार मारयेक देवाचें आपोवणें आयलें. आज बोडव्यान तिका म्हणलें, तुका देवाच्या पुताची आवय जावची विचून काडलेली आसा. आनी आंकवार मारे प्रश्न करता, हें कशें घडटलें? म्हाका दादले लागीं कसलोच संबंद ना. द कॉल सेकंडली शी रिजेक्ट्स, तिका भशेन नाकारता. आनी तिसरें, देव तिका आश्वासन दिता, जो भुरगो जल्मतलो तो पवित्र आत्म्या उदेशी जल्मतलो. आनी तुजी सोयरी एलिझाबेथ जाणटे पिरायेर गोर संभोवलेली आसा. आनी हें आयकून आंकुवार मारिया म्हणटा,
होय ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे एक पावटी आंकुवार मारयेन होय म्हणलें जिवितान ना म्हणोंक ना जेजू जावचे आदी कितें केलें गाय आनी जेजू जाल्या उपरांत तिचें जिवीत कसलें आसलें गाय आनी जेजू स्वर्गार गेले उपरांत जेजू जावचे आदी आंकुवार मारिया एक तरणाटें चेडूं आसलें जिवितान जायत्यो इत्सा आसात जायते आवडे आसात कोण तरी जिवितान जावपाक पूण देव तिका आपयता आपल्या पुताची आवय जावपाक आनी आंकुवार मारिया होय म्हणटा आतां जेजू जल्मले उपरांत कितें घडलें गाय जेजूक देव आपल्यान भेटयतात आनी सिमियांव ताका हातान घेवन म्हणटा ह्या पुताक लागोन तुजे एक तोरसात तुज्या काळजाक आसपास रिगतली हें आनी कितें गाय हांवें होय म्हणलां दुकूच सुरू जालें सूख ना उपरांत आज बडो तांकां सांगता पुताक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच गाडयो नात लायटो नात रस्ते सारके नात पूण रातचे रातीक इजिप्ताक पळोवन वेतात उपरांत घडलें देव तेंपलान 12 वर्सांचो आसतना जेजू सांडलो माय आनी पूत पयलेच फावटी दोशी जाली एके आवयक कितलें दूख भोगलो ना गाय आपलो पूत सांडलो म्हूण जाणा जावन आनी न्हय फूय एकलीच पूण दोगूय जुजे आनी मारिया आपल्या पुताक सोडटात एकामेकाक बोट दाखयनात हांव तुका लागोन म्हजो पूत सांडला पूण दोगांय बरोबर वचून आपल्या पुताक सोडटात उपरांत जेजू कुरीस घेवन कालवार पूर्व चडटना आवयची आनी पुताची नदर मेळटा हे भाशेन मोगाची नदर ती आंकुवार मारिया पुताचो मोग आसलो देखून आपल्या पुताक सांगात दिता उपरांत आवयच्या दोळ्या मुखार पुताक जिवेशी मारतात मोगाळ बाबडीनो हें दूख आमी आटापूक जायना जर तर आमच्या दोळ्या मुखार कोणाकूय जिवेशी मारतात वा कोणूय मरता आमकां कितलें दूख भोगता काय आंकुवार मारयेक हें दूख भोगलें उपरांत जेजूची मेल्ली कूड आंकुवार मारयेच्या हातान दितात ज्या भुरग्याक ल्हान आसतना ताणें खेळयल्लो त्याच भुरग्याची मेल्ली कूड तुज्या हातान आसा उपरांत जेजूक फोंडान निकी पितात आतां जेजू स्वर्गार गेले उपरांत कितें घडलें काय आंकुवार मारिया आनी शीस उचल्या कुडान जमा आसतना भिरांतीन दारां बंद करून आसतना उज्याच्यो जिवल्यो देंवतात आनी तांचेर पवीत आत्मो देंवता आनी एके भाशेन भियेन आसतना ती जेजूक परगोड करतात मोगाळ बाबडीनो आंकुवार मारयेन एक पावटी होय म्हणलें जिवितान फाटीं पडोंक ना दूख आसा म्हूण ती फाटीं वचूंक ना परतून वचूंक ना पूण मुखार गेली आनी आपल्याक दिल्लो वावर शार्ती पावयलो उपरांत आधुनीक समाजान आंकुवार मारिया जायत्या स्वातांचेर दिश्टी पडली जावं फातिमा शारांत जावं लूड शारांत जावं मेजुगोरे जावं आनी जायत्या शारांत दिश्टी पडली आनी ती एकूच सांगताली जिवितान तुमच्या तेर्स करात आनी शांती पासत मागात मोगाळ बावडीनो आंकुवार मारयेन जें कितें सांगलां तें आमी करता गाय दोन दिसाक आमी तेर्स करता गाय आमी शांती पासत मागता गाय आर्च बिशप फुलटन शीन हो एक बिस्म साहेब आसलो आनी हो बिस्म साहेब एक व्हडलो भोक्त आंकुवार मारयेचो जायते पावटी तो फातिमा शारांत पावलोलो लूट शारांत पावलोलो आतां तो खंय अशें करता जेन्ना पाद्री जावन ताका 5 वर्सां भरलोली ताणें चिंतलें आपूण लूट शारांत वेतलो 9 नोवेना करतलो आनी परतून आपल्या घरांत येतलो पूण ताचे लागीं तितले दुडू नासले तो म्हणटा फकत तिकेटूच काडपाक पयशे आसलोले आनी तो खंय आंकुवार मारयेक अशें एक मागणें करता जर तर तुका जाय जाल्यार हांव लूट शारांत वेतलो 9 नोवेना करतलो आनी परतून येतलो तिकेट काडटा खंय लूट शारांत वेता एका हॉटेलान रावता 9 नोवेना करता आनी 10व्या दिसाक रावता कितें तरी मिलाग्र घडटली काय म्हूण
आंकवार मारयेच्या ग्रुडशी वेथा मागणी करपाक सकाळच्या वेळार कसलीच मिराग घडोना. दंपाच्या वेळार पोत्तूर वेथा तेन्नाय मिराग घडोना. सांजेच्या वेळार परत मागणी करूंक वेतना कोण तरी ताका फाटल्यान हात लायता आनी अशें विचारता, तूं अमेरिकेचो पाद्री? आनी तो म्हणटा होय. तूं फाल्यां आमचे बरोबर पॅरीस शारान येची? आनी तो म्हणटा हांव येता. आनी तो खंय मागणी करून आपल्या हॉटेलाच्या कुडान वेतना खंय हो मनीस ताका विचारता, तुवें तुजें हॉटेलाचें बील फारीक केलें? आनी तेन्ना खंय हो बिस्मस अशें म्हणटा, हाका कशें कळ्ळें हांवें फारीक करूंक ना म्हूण? आनी तो म्हणटा, आंकवार मारीन हाच्या मनान घातलें म्हाका आदार दिवपाक. मोगाळ बाबडीनो, आंकवार मारिया देवाक मानता तसली जिवी जियेली. जेजूच्या जल्मान ते मोरो पुऱ्यान ताणें जेजूक सांगात दिलो, जेजू बरोबर रावली आनी आपल्या जिवितान ताणें जायतें बूक भोगलें. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलो म्हणटा, क्रिस्ताचो मोग म्हाका तार दिना. हांव क्रिस्ताचो मोग इतलो करता की ताचे पासून कितेंय करूंक हांव तयार आसा. आनी देवाचें उतर परगूट करतना ताका बोडकोणीत घालो, ताका मार घालो, ताची बोट बोडली आनी जिवितान ताणें जायतें सोंसलें. आनी तो मुखार म्हणटा, तुमी तुमचें जिवीत बदलूंक जाय. तुमी पातोक आदारला, तुमी देवा सोशिल्ले पयस केल्ले आसात, परतून लागीं येयात आनी परतून देवा सवें संधान करात. तुमचें जिवीत बदलात, देवाशी लागीं येयात. जाल्यार आयच्या शिव वर्तमानान आमी काना गांवांत घडलोली ही मिराग आयकल्या. सोरो सोंपलो आनी आंकवार मारी चाकराक म्हणटा, जें कितें तो सांगता तें तुमी सगलें करात. मोगाळ बाबडीनो, हांगासर 3 वस्तू आमकां शिकूंक मेळटात. पयलें म्हणल्यार आमी दुसऱ्याच्या दुखान आनी सुखान वांटो घेवंक जाय. जेजून तांच्या सुखांत आनी दुखान वांटो घेतलो. दुसरे सुवातेर जेजून तांकां एक व्हडलें दान भेटयलें, एक गिफ्ट दिलो. सोरो सोंपलोलो, ती लोशेक पडलोली, पूण उदकाचो सोरो करून जेजून तांकां एक व्हडलें दान भेटयलें. आनी तिसरे सुवातेर वी हॅव टू मेक रूम टू बे अदर्स बर्डन. दुसऱ्यांचे कोश्ट लो करूंक आमच्या जिवितान स्वाद तयार करूंक जाय. जेजून तांचे कोश्ट लो केले, तांची लॉज काडली. मोगाळ बाबडीनो, आयच्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतना आंकवार मारयेची आमी देख घेवया. तिचे भाशेन पयले सुवातेर मागण्यांक वेळ दिवया. दुसरें म्हणल्यार ती एक जबाबदारीची वस्तोरी. देवान तिका वावर दिल्लो, तिणें तो वावर शार्ती पावयलो. आनी तिसरे सुवातेर देवाची पुताची आवय जावंक म्हूण ती व्हडली गोरवान व्हडपणान भरूंक ना, पूण ल्हानविकायेन आपलें जिवीत जियेली. तो दिसा दिसपट्टी हे 3 गूण आमी आमच्या जिवितान आपणावंक आमकां ह्या मिसान कृपा आनी बोड मागुया. सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी, आमची तेसावां आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या पवित्र सोबेच्या फुडारांनी आंकवार मारये पोरी मागण्यांचें म्हत्व समजूंक आनी मागण्यांतल्यान आपले पोरजेक पवित्र करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आंकवार मारयेन देवाक हय म्हूण जबाब दिवंक ताची येवजण शार्ती पावली
तर आमच्या जिवितान आमी देवाची खुशी करूंक आमकां कृपेन बोर म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezusa navan Baba, he magne korta tuka. Jezusa navan Baba, he magne korta tuka. ह्या त्रेजानान आपले तेसाव भेटयल्या गाब्रियल आनी जोजिता डिसूजा हांकां बागिवंत आतोनेचे मजतीन बरे भलायकीन सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. Jezusa navan Baba, he magne korta tuka. Jezusa navan Baba, he magne korta tuka. ओगेपणान आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. भूमोगाळ बापा, दुयेनी आमची मागणी आयकून घे. आंकुवार मारी भाशेन जिवितान आमी लांदवीक जावंक मागण्याक वेळ दिवंक आमची जबाबदारी बरे भाशेन पाळूंक तूं आमकां आदार दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन करूया C30 पेज नंबर 41. C30. Rupe bangar maginan, ako sonsar tu sosaiba, amshikalsa tu kasai, oshigoboti dauduka, amshikalsa मोच्या भावा भयणीनो, मोच्या तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें साबूड मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र शुभेच्छा दबाक सर्वेस्पोर मानून घेव. स्वर्गीच्या बापा, भोगतीन तुजी सेवा करूंक बागिवंत आंतोनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटोवंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काडीस कुशीन काडूंक आनी तुजेरूच तें दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराकाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा, सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्ताच्या मनाक हो दीस समारंभूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजळयता ताच्या मागणेच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaracho sorbes volto, sorgani sosar volia, duja voi mova. O sorgitu caso soy, o sorgitu caso soy. Soles poracina brim, etata caso. O sorgito caso soy, o sorgito caso soy. बापा खरोच पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तीच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची खाल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे भक्षणी मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaco gut porgotuja. Gesù melo, Gesù život cala, Gesù novia vietolo. Gesù melo, Gesù život cala, Gesù novia vietolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी मुक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सडोळची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुरण रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोणी बापा सिमिया आमच्या आदारी गोणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकुवार मारिये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुजे भागिवंत आंतोन भागिवंत धर्मृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय सामकें यो, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडून दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशेन ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदूताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतन राज चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक पयल्या सगळी आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आमी जेजूक शोक वेताना गायन करुया. D40 पेज नंबर 69. D40.
सोर्गीचे बोल शिजू दिता आपली कुडमास समोर विता देवा मेनरो आपूण जाता आमा म्हज्या भावूंक दिता शिजू वेगीतुये ओतमोदुका घेवूंक रावता शिजू वेगीतुये ओतमोदुका घेवूंक रावता. Maga devan mana dilo kuri kotai todi kalo sorgi uno Jesun dilo ormiang kotai todi kalo शिजू वेगीतुये ओतमोदुका घेवूंक रावता शिजू वेगीतुये ओतमोदुका घेवूंक रावता. Povitosti acir zata Osti rupan shizu rauta Shona rupan karzan rita Munshang godai divuk sota शिजू वेगीतुये ओतमोदुका घेवूंक रावता शिजू वेगीतुये ओतमोदुका घेवूंक रावता. प्रार्थूया.
मोगाड आणि विस्वाशी बाप्पा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या ह्या जेवणाच्या बोळान भागिवंत आंतोनीची देख घेवन तुझ्या मोगान सदां तीर रावूंक आमकां फावो कर. आनी तुवेंच आमचे जिणेन सुरू केलाय तें आमचें पवित्रायेचें काम. सोमी जेजू येतलो त्या दिसाक पुर्यान तुका सपूर्णायेक फावय. हे आमी मागता तुझे पुता जेजूचे नांवी. बसूया. कोणाकूय मिसाचें इंतेसां भेटूंक जाय वो इगोर्जीक डोनेशन दिवंक जाय जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा. मिसा उपरांत सोविधीन रूम उक्तो आसतलो, थंय धर्मीक वस्तू मेळटात. तुमी इगोर्जेंतली भायर सरतना इगोर्जेची फुडली सायडीची 2 दारां आसा तातूंतल्यान भायर सरचें न्हय ह्या मदल्या दारांतल्यान. आमचे कोंफरार भाव तुमकां वाट दाखयतले. मदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो. 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडांत जातलें, पूण तुमी लॉक करचें न्हय, कारण गरज आसत जाल्यार आमचे अशर्स तुमच्यो 2 व्हिलर्स हालयतले. 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटान दवरच्यो. तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिन आसतलो. मिसा चलता आसतना आनी मिसा भायर लेगून तो कुमसुदरीन हाजीर आसतलो. फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करतलो. त्रेजनाच्या सगळ्या दिसांनी तुमी ताचे शिवेचें. आयज जुनाचे 14वें सोनवार भाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजनाचो निमाणो दीस. सदांचे परी सकाळी मिसा आनी उपरांत सांजे 4:30 वरांच्या मिसा उपरांत 6 वाजता वेस्प आसतलें. आयज सांजे 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान मीस आसचें ना. जुनाचे 15वेर फाल्यां भाग्योंत आंतोनीचे पोरबेचो दीस. मिसाचो वेळ हे परी सकाळी 5:30 वाजता, 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10 वाजता. पोरबे दिसाक सांजे वेळार मीस आसचें ना. भाग्योंत आंतोनीचे पोरबे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव संवसारांत आसतना बरोयणार आनी डायरेक्टर प्रिन्स जेकब, जो जातलो आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार सांजेच्या 7:15 वाजता. तिकेटी इगोर्जेच्या आदारार विक्रेक मेळटल्यो. तुमी इगोर्जे येता तेन्ना मोर्यादेचें न्हेसण घालून येवचें. इगोर्ज एक फॅशन शो वो फॅशन परेड करपाचो जागो न्हय. देवाच्या घराक मान आनी रेस्पेद आसा आनी दुसऱ्या फुडल्यान तुमी रेस्पेतान भोवंक जाय. देखून इगोर्जेक येतना आनी तशेंच तुमी मुखार सरूंक रिडींग करपाक वेतना तुमी सारकें न्हेसून येवचें म्हूण आमी मागता. रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्योंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भागिवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मिता आयकून व्हडा बरवशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भागिवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता. कोर मोशें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मन जाणवायेन. पेटोय मोशें काळीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती मोशा कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय.
ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी मोशें कोती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच वाडोवक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका भोक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर मोशीर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे म्हजें हुस्के आनी कोती म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडे म्हज्या हुस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार तुजे वेंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजोक त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवेदार मसुतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवडाय तोणाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धर्मीक फुडाऱ्याक राख आनी सांबाळ तुजे विनोतेन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी ताच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या अंजुळाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं दमनासतना विनोती कोर. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया U25 पेज नंबर 243 U25. So